विरेश, आयज आमी पयले तूं बांबोळे जे इश्यूज आसले काय तरी तेन्ना तूं थंय ग्रावंडार गेल्लो, इन्स्पेक्शनाक कितें गेल्लो. सो वॉट इज द एक्चुअल इशू? पळय कितें जालां, म्हाका आयज सकाळीं फोन येयलो की बांबोळे जो फिशरीज आमचे आसा, जो फिशरमॅन्स आसा तेंचो थंय पोने लायता. तुमी पळयता कॅनोज जे आसा ते कंटिन्युअस थंय पार्क करता आनी तेज्या आयले वाटेनच्यान देंवता आसतना सकयल तो जो रॅम्प आसा तो रॅम्प मोडून उडयलो आनी दुसरे सायडीच्यान तें कॉन्क्रीट वॉल बांदपाचो प्रयास जो आसा तो थंय केलो. आतां तो तुमी पळयता ते बीच एरिया, बांबोलीम बिचाक लागता. सकाळीं म्हाका फोन मारून तेणें सांगलें मातशें येया म्हणून, सकाळीं नुस्तेकार जमलेले आसा कित्याक कालचे राती म्हणल्यार काल थंय तेंच्यांनी ते चालू केल्लें आनी त्या टायमार नुस्तेकार जमून तांकां स्टॉप केलें. तरी पूण तेंच्यांनी काम चालू दवरलें आमचें म्हणून उरलें आनी आमी हें करता म्हणून उरलें. सो आयज हांवें वचून जेन्ना तेंच्या लोकांनी सांगलें म्हाका, त्या टायमार हांव पावलो थंय. पावून वचून पळयलें जाल्यार थंय ऑलरेडी तेंच्यांनी डिस्ट्रक्शन केल्लें. जे रॅम्प आसा ते आख्खे मोडून उडयल्ले. दुसरे सायडीच्यान गेले जाल्यार दुसरी जी एरिया आसा तुमी पळयता आसतले ते खणोन तेंच्यांनी काडलेले, ते तांकां पुरोवपाक लायले. रेंव तुमी पळयला आसतलें, आख्खी रेंव थंय वयर काडलेली आसा. फुडें आनीक मातशें गेले जाल्यार तेंचो जो स्टेरकेस आसा, रॅम्प आसा सकयल देंवयल्लो, तो टोटल इनलिगल आसा. तो हेजेर येयल्लो, बिचार येयल्लो आसा. आनी बिचार जो रॅम्प आसा म्हटल्यार ग्रँड आसा ताच्या सकयल्यान तो देंवता, थंय रॅम्पा कडल्यान तेंच्यांनी आनीक भायर ऑलमोस्ट अरावंड 5 मिटर सुमार डिस्टन्साचेर आनीक भायर घेवन ते कॉन्क्रिटींग केल्ली आसा पळय. आनी तेंचो जो एक्जिस्टींग वॉल आसा ती 5 मिटर फाटी आसा. सो ते भायल्यान येवन ते एन्क्रोचमेंट करपाचो प्रयास चालू आसा. आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची प्रॉपर्टी आसा आनी आमी पळयलें की थोडी प्रायवेटी प्रॉपर्टी ते लागून येता. सो तेजें इन्स्पेक्शन जावपाची गरज आसा. सो आमी तें जेन्ना पळयलें तेन्ना सगळे फिशरीज जे आमचे नुस्तेकार आसा तांकां नुस्तेकारांक घेवन आमी सगळें इन्स्पेक्शन केलें. कशें कितें आसा तें तेंच्यांनी म्हाका दाखयलें. तेंच्यो पोनयो कश्यो बागता येता, तो पोनयो काडपाक लागून तो जागो जाय, भायरसून व्हरपाक जाय आनी परत भितूर हाडटले जाल्यार थंयच्यान आमकां बरें पडटा. आनी समज तें हें जालें जाल्यार तो कॉन्क्रिटायज जालें जाल्यार ते लाटां येतली, लाटां मारतले आनी तेंचे पोनय आसा थंय वयतले उदक भितूर आनी ते पोनयेन खूब त्रास जातले, जावं दुसऱ्या सायडीच्यान वयतले आनी तांकां त्रास जातले. हें सगळें म्हाका जेन्ना सांगलें हांवें तेन्ना डिसिजन घेतलें. रोखडेंच हांवें कलेक्टराक फोन मारलो, जो मामलेदार आसा ताकाय फोन मारलो आनी तलाटीक सांगलें की हेजी सायन इन्स्पेक्शन करपाचें आसा. आनी आतां सांजे वेळाचेर आमी येवन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा अंकीत यादव हांकां आमी मेवले आनी ताका सारकें एक्सप्लेन केलें की अशें अशें आसा म्हणून. ताणें सांगलां आमकां एश्युरन्स दिला की तो तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून. आनी आमी त्या एश्युरन्साचेर भायर सरले, मेमोरेंडम आमी दिल्लें आसा. तशेंच आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आसा ताकाय फोन कॉल करून हें सांगलेलें आसा की ऑलरेडी हेजी कंप्लेन हांवें केल्ली. ती कंप्लेनीचेर ताणें ऑर्डर काडलेली आनी त्या ऑर्डरीचेर ताणें सांगलेलें की हांगा एन्क्रोचमेंट आसा म्हणून आनी जे एन्क्रोचमेंट आसा तें डेमोलिशन जावपाक जाय म्हणून. बट तें आजून पर्यंत तें डेमोलिशन जावना. हांगा कंटिन्युअस काम चालू आसा, स्टॉप ऑर्डरूय काडूना तेंच्यांनी. फुडें पळयत जाल्यार आमी फिशरीज डिपार्टमेंटानूय वचून हे गेले. फिशरीज जे नुस्तेकार आसा तांकां घेवन आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान गेले आनी थंय तांकां सांगलें की आयज अशें नुस्तेकाराच्या हें प्रसंग येयल्लो आसा की नुस्तेकार फाल्यां उरची ना. सगळ्या आख्खे गोंयभरान समज नुस्त्याचे अशे ब्रिडींग एरियाज जे आसा थंय आमचे नुस्तेकारांचे पोनय आसतात ते समज कॅप्चर करपाक ह्यो हॉटेलां कॅप्चर करपाक लागले, मेगा कन्स्ट्रक्शन कॅप्चर करपाक लागले जाल्यार फुडली जनरेशन म्हणटा ते नुस्तेकार दिसची ना आनी नुस्तें खावपाकूय मेळची ना. कित्याक ही परिस्थिती आयज ह्या गोंयकारांचेर करून उडयल्ली आसा. सो हेजो आमी पूर्णपणान विरोध करता आनी तेजो विरोध प्रदर्शन करून आमी दोनूय डिपार्टमेंटांक हें सांगलेलें आसा. आनी हांव सांगपाक सोदतां की हें समज चालूच उरलें जाल्यार व्हडलो आमकां प्रोटेस्ट आवट करचो पडटलो आख्ख्या नुस्तेकारांक घेवन. कित्याक हांव सगळ्या नुस्तेकारां कडेन उलो मारता की आमी हें करची गरज आसा. आयज आमी करिना जाल्यार प्रत्येक तुमी पळयता प्रत्येक गांवांनी जे नुस्तेकार आसा तांकां नुस्तेकाराचेर एटॅक चालू आसा. हो सरकार जो आसा हो एटॅक करता. सो हें थांपोवपाक लागून आमी हें करीत रावतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.